नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या बलकाव या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. मराठीन एक म्हण आसा की साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा. दसरो जालो आनी आतां दिवाळी आयज आतां जाता आनी ह्या म्हणीचो अणभव आयज आमकां येता. हाचें कारण म्हळ्यार आयज आमच्या ऑफिसान आयल्यात आमच्या वांगडा गजाली मारपाक, ते भायर आमच्या प्रस्नांच्यो जापो दिवपाक आनी दिवाळी हो सण कशा तरेन साजरो करताले पयलींच्यो प्रथा परंपरा कितें हें सांगपा खातीर पद्मश्री विनायक खेडेकर हांकां सगळें गोंय वळखता. फकत गोंय न्ही तर गोंया भायरूय तेंची मोठी ख्याती आसा. लोकवेदाचे गाडे अभ्यासक, त्याच प्रमाण हांगासरल्यो लोक परंपरा जायत किंवा बाकीच्यो रुढी जायत, ह्या सगळ्यांचो शास्त्र शुद्ध अभ्यास करपी अशें व्यक्तिमत्व म्हणजे विनायकजी खेडेकर अशी तांची वळख आसा. चला तर आमी थेट तांचे कडेन या आनी गजाली मारया आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया दिवाळी सणा बद्दल, हांगासरल्या प्रथा परंपरा बद्दल. सर, सगळ्यान पयलीं तुमकां आमच्या गोमंतकान येवकार दिता आनी आमी जशें सांगलें की हो आमचो जो कार्यक्रम आसा तो गजालींचो आसा. आमचे प्रश्न, तुमची उतरां आमी जाणून घेवपा खातीर किंवा म्हायती घेवपा खातीर आमी ही कार्यावळ करता. सो सगळ्यान पयलीं सर तुमकां हांव विचारता की आतां दिवाळी जी आसा ती येयल्या जाल्या, सो तुमी खूब अभ्यास केला गोंयच्या सणांचेर, परबी ज्यो जातात तांचेर. आतांची दिवाळी आनी पयलींची दिवाळी हेतून तुमकां कितें फरक दिसता? खरें म्हळ्यार आतांची दिवाळी आनी पयलींची दिवाळी अशें म्हणचे परस आमी दिवाळी म्हणुया. आनी ती म्हणटा आसतना कितें जालां की दिवाळीचें स्वरूप बदल्लां अशें म्हणचे परस हांव अशें म्हणटा तो सण आशिल्लो कौटुंबीक किंवा घरगुती पातळी वयलो त्या सणाचो उत्सव जाला. आनी सणाचो उत्सव जालो की तातूंत रंगी बेरंगी अश्यो अनेक खबरी येतात. एक सादी खबर सांगता की फुगोट्यो ह्यो फुगेट्यो आमच्या पयलीं चवथींतलो उरलो मारान जाल्यार तो पेटोवपाचो, पण नाजाल्यार दिवाळींत आमचे कडेन फटाके दारू काम हें नाशिल्लें. दिवाळींत आमचे कडेन फोव सोडून बाकीचे खावपाचे पदार्थ नासताले. आमचे कडेन दिवाळींत नरकासूर जो जाता तो आयज नरकासुराचें बरेचशें उदात्तीकरण जालां अशें हांव म्हणटा. पूण नरकासूर कसो आशिल्लो एका तेंपार 50व्या शतका पासून हांव सुरवात करतां, कारण जो काल हांवें स्वता अनुभवला त्या कालाच्या हाचे प्रमाण गोंयच्या कांय खेड्यांनी वाठारांनी असो नरकासूर जातालो. तो चड करून जंय गोमंतक मराठा समाजाचे निवास आसात थंयच तो जातालो. आनी एक अशी प्रतिमा करपाची कसली तरी माकडी तेकडी नरकासुराची म्हणून आनी डबे वाजयत तो गांवांत वाड्यार फिरोवपाचो आनी खंय तरी हाडून एका जाग्यार मदीं तो जाळपाचो फांतोडेर. तो जाळ्ळो की मागीर लोक आपल्या घरा वचून न्हावपाचे आनी फुडले कार्यक्रम जावपाचे. एक अतिशय म्हत्वाचो मुद्दो असो आसा की आमचे कडेन नरकासूर म्हणून कारीट हें जें फळ आसा तें कारीट दावे पांयाच्या आंगठ्यान फोडपाचें आनी ताची ती बोट लावन ती कोडू चोव थोडी आपले जिबेर दवरपाची ही पद्दत. खूब कडांनी देवळाच्या देवा कडेन देवदर्शन घेवपाक लोक वताले दिवाळीच्या दिसा, ते दारांत हें कारीट फोडटाले. आनी नरकासुराची प्रतिमा ही ठरावीक लोकांक पुरती, ठरावीक कितें म्हणुया ठरावीक समाजा पुरती, पूण बाकीचे लोकूय तातूंत सहभागी जाताले अशी आशिल्ली. हाचे भायर एक नरकासूर मात्र जो साधारणतः 50व्या दशका पासून सुरू जालो तो म्हापशां. पण त्याचे रूप अशें आशिल्लें की तो पोर्तुगीजांचे प्रतीक, म्हणजे जे छळ करतात वायट करतात तांचे प्रतीक म्हणून तो नरकासूर जाळ्ळो की पोर्तुगीजांची प्रतिमा जाळ्ळ्याच्या समाजान लोकांक मेळटालें अशे भशेचो नरकासूर आसतालो. बदल कितें आसा की तंत्र मंत्र युगान जें कितें आयज हाडलां त्यामुळे बदल हो अपरिहार्य आसा एक. आनी दुसरी खबर अशी, खंयच्योय ज्यो परंपरा आसात भारतीय संस्कृतींतल्यो ह्यो
एका जाग्यार स्थायी अश्यो केन्नाच नासताल्यो. त्यो काल प्रमाण समाजाच्या एकूण सामाजिक जीवन प्रणाली बदलली की साहजिकच ताचो परिणाम सगळे सण उत्सव पर्व सगळ्यांचेर जाता. तसोच दिवाळीचेरय जालो. त्यामुळे बदल जाला अशें हांव मानपाक तयार ना. हो कालाचो परिणाम आसा. कालामुळे आयिल्ल्यो ह्यो खबरी आसात. कितें जालें की मनीस जो पर्यंत कुटुंब घर हाच्याशी संबंदीत आशिल्लो तो पर्यंत वेगळ्या पद्दतीन ह्या परंपरांचें आचरण किंवा आविश्करण जातालें. पूण ज्या वेळार कुटुंब ही संस्था थोडीशी म्हणजे परत डळमळीत जाली आनीक वसुधैव कुटुंबिकम जग हीच एक हें जाली. जशें आमी ग्लोबल विलेज म्हणटात तशे भशेन सगळे लोक होच एक समाज जेन्ना जालो तेन्ना खंयच्याय सणाचें पर्व दिनाचें उत्सवाचें स्वरूप बदलणें हे ही काळाची गरज आसा. तुम्ही जे मला म्हणालात ना सर की अन्न संस्कृती ते खाद्य संस्कृती असा एक प्रवास झाला आहे, तर मला त्याच्याबद्दल थोडं इलॅबरेट कराल का? म्हणजे पोहेच आपण का गोव्यामध्ये करतो आणि ते कोणत्या प्रकारे करतात, आणि आत्ता तुम्ही जे म्हणालात की खाद्य संस्कृती झालेली आहे, तर त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती द्या ना. नाही, अन्न संस्कृतीतून खाद्य संस्कृतीकडे अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हज्या दोळे मुखार एक गोश्ट आसा. फोव हें गोंयचें, जाका पोहू, फोवे, फोव अशें वेगळी वेगळी नांवां गोंयांतच आसात. आनी आमचे कडेन फोव करपाची परंपरा दिवाळे दिवस ही अतिशय जुनी आसा आनी ते सगळ्या प्रकारच्या समाजांत आसा. ते फोव घरांत लाठीर काणचेले. आतांचे सारके गिरणी वयल्यान येणारे फोव नाशिल्ले आनी ते कोण खायनाशिल्ले, मेळ्ळ्यारय बी. असो एक काल आशिल्लो मदलो. तर ते फोव म्हणजे कडयेचे फोव, ताकाचे फोव, मागीर ताकाच्यात मागीर आलें घातलेलें, दुदांत हळदी पानां घालून दुदांत शिजयल्ले फोव, तिखशे फोव हे करून दवरपाचे कांय दिवस. खाद्य संस्कृती कडेन गेले अशें हांव म्हणटा तेन्ना आतां लाडू, शेव, चकल्यो, कडबोळी अशा प्रकारचे जिलेबी आनी बाजारांत दिवाळेच्या फराळाचो एखादो वेगळो स्टॉल आसचो अशी परिस्थिती आज आसा. आनी दिवाळेचे फराळ हाडटात विकत घेवन. तेन्ना पयलीं खबर अशी, जेन्ना कौटुंबीक स्तराचेर सण जातालो तेन्ना विकत हाडपाचो कांय प्रश्न नाशिल्लो. हो एक भाग. आनी दुसरो भाग असो की आमच्या अनेक सण म्हणा अथवा व्रतां हातूंत अमक्या दिवसा अमकें खावपाचें अशी एक निश्चित प्रकारची परंपरा आसा. तातूंत दिवाळेक फोव हे प्रमुख आसा. आनी ते कशा पद्दतीन प्रमुख आसा हो एक अतिशय म्हत्वाचो मुद्दो आसा की जशे मध्यमवर्गीया कडेन फोव करतात ते भशेन आदिवासी लोक आमचे कुळमी वेळीप गांवकार हांचे ते फोव कांडटात, फोव तयार करतात आनी फोव ती अशी पुरचुंडी बांदून गोरवांच्या बी गळ्यान बांदपाची पाडवे दिवस अशी प्रथा आसा. तुळशी लग्नाक जे फोव देवाक दाखयतात ते सुके फोव, तातूंत उशिकांडो, उशिकांड्याचो तुकडो, मागीर आवळ्याचो तुकडो, चिंचेचें बोटूक किंवा ताचो तुकडो आनी खोबऱ्याचे तुकडे अशे ते फोवान घालून ते एकठांय करतात आनी ते फोव देवाक दाखयतात. पण एक अतिशय वेगळो मुद्दो आसा, ते फोव देवाक दाखयले नंतर लोकांक वांटचे पयलीं फोव खायो अशें म्हणून ते फोव काडून आकाशांत 3 खेपो उडोवपाचे पितरां खातीर. हाका हांव अन्न संस्कृती असो शब्द वापरतां. आनी त्या फोवांचे जेन्ना थोडे वेगळे प्रकारचे पदार्थ आतां महाराष्ट्रांत आसा, गोंयांतय आयल्या दडपे पोहे म्हणटात ते, किंवा आमचे कडेन फोडणे फोव करताले पण फोडणेच्या फोवांत बटाट घालपाचे, किंवा आतां जशें म्हणजे लग्नान चली पळोवपाक गेलो जायत जाल्यार कांदा पोहे म्हणटात, ते कांदा पोहे दितात तशे भशेचे.
हो प्रकार खाद्य संस्कृतींतून आयलो. ताचेच बरोबर मागीर आनीक कांय खबरी आयल्यो. कांय कुटुंबांनी आंबाड्याची करम करतात, कांय कुटुंबांनी पंचामृत म्हणटात ते करतात. आनी माडे बुडबुडे असो एक खूब कुटुंबांनी म्हणा किंवा खूब वाड्यांनी बी असो एक प्रकार आसा. थोडोसो आंबाड्याचेच मसालो घालून केल्ले, म्हणजे धवो मसालो, हांगा लाल तिखट न्ही, केल्ले पदार्थ अशे तातूंत आसात. आनी ताका लागून अन्न संस्कृती कडेन आशिल्ल्या दिवाळेचो संबंध हो खाद्य संस्कृती कडेन पावला अशें म्हाका दिसता. सर, दिवाळीक आतां उत्साही स्वरूप आयलें म्हणटा. उत्साही स्वरूप आयलें. फोग लावपाची परंपरा पयलीं नाशिल्ली. मराणे उरिल्ले, चवथी कडेन उरिल्ले उपरांत दिवाळे कडेन लायताले. आतां दिवाळी म्हटली की मोठ्या प्रमाणांत फोग लायतात, ताका लागून प्रदूशण वाडलां. हे उत्साही स्वरूप इतल्या मोठ्या प्रमाणांत वाडपाक कारण कितें? दिवाळी सणा कडल्यान उत्सवा कडेन आयली अशें जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना एक खबर म्हत्वाची अशी आसा की मनीस हो दिसान दीस अधिकाधिक उत्सव प्रिय जायत चल्ला. तो अनेक खबरींचे उत्सव करता. आमचे कडेन वाडदिवस हो प्रकार नाशिल्लो, आज वाडदिवस साजरे जातात. देवांचे वाडदिवस साजरे जावंक लागले, वर्धापन दिन वगैरे. आतां देव जे केन्ना मरत ना तांचो वाडदिवस करपाचो. पण हे उत्सव कशे सुरू जाले, केन्ना जाले, कित्याक जाले, हे पळोवचे पयलीं एक खबर लक्षांत दवरूंक जाय. ती म्हणजे वदळ हांवें सांगलेलें त्या प्रमाण मनशाची जीवन प्रणाली ही बदलली. ती बदलली तश्यो तश्यो अनेक अडचणी, समस्या ताच्या मुखार उब्यो रावंक लागल्यो. आनी जेन्ना अशें कितें जाता तेन्ना तातूंतल्यान तो आनंदाचे क्षण सोदता. आनी चडांत चड आनंदाचे क्षण सोदपाच्या, आपल्यो स्वताच्यो समस्या विसरपाच्या नादांत चडांत चड आनंद खंय मेळटा ह्या खातीर कितें करूंक जाय, हातूंतल्यान खंयच्याय खबरीक उत्सवी रूप प्राप्त जाला. जसो हांवें सांगलें की फोग नाशिल्लो हांगासर, पण आतां आयलो. नरकासूर नाशिल्लो, आतां नरकासुराच्यो प्रतिमा तयार करपाक तांचे मुखवटे बाजारांत विकत मेळटात. हें नाशिल्लें. हाचें आनी एक कारण अशें आशिल्लें की जिवनांत आमच्या लोकांच्या जिणेंत एक थोडेंशें स्थैर्य आशिल्लें. गोंयचो मनीस आनी भायलो मनीस हातूंत जो फरक आसा, सांस्कृतीक गोंय म्हणटा हांव, एक लक्षांत दवरा. हांव गोंय आनी भायलें म्हणटात तेन्ना भायलो खंयचो प्रदेश अशें म्हाका म्हणपाचें ना. पूण सांस्कृतीक गोंयचो जो मनीस आसा ताची काही वैशिश्ट्यां आसात. जी वैशिश्ट्यां आमकां भायल्या प्रदेशांनी मेळची ना. आनी एक कारण म्हत्वाचें घडलें उत्सवी रूप येवपाक, तें म्हणजे गोंय प्रदेशाच्या भायल्यान जे लोक आयले, कर्नाटक म्हणा, महाराष्ट्र किंवा अगदी पार हरियाणा, पंजाब पासून, ह्या लोकांनी वेगळ्यो वेगळ्यो खबरी हाडल्यो हांगासर. गोंय हें अनेक संस्कृतींचो एकत्र समावेश करणारो प्रदेश आशिल्लो. पण हें जेन्ना अतिशय जलद गतीन येता तेन्ना ताचो वेगळो परिणाम जाता, जो परिणाम आज आमकां दिसता. दांडिया हो गोंयचो न्ही, पण आज दांडिया हांगासर मूळ जाल्लो दांडियान कितल्योश्यो खबरी, तसो फराळ, अन्न संस्कृती किंवा उत्सवी रूप हें सगळें भायल्यान आयिल्ल्या लोकांच्यात. त्यामुळे म्हाका सांगलें बसोबारस आज पासून दिवाळी जाता जायना. गोंयची दिवाळी ही नरक चतुर्दशीच्या पयले फांतोटे बसून सुरू जाता. आनी पयले दिवस दिवाळी फोग खावपाचे बी, दुसरे दिवस लक्ष्मी पूजन हें फक्त व्यापाऱ्यांचें, व्यापारी लोकांचें. तिसरे दिवस पाडवो, हो पाडवो जवळ जवळ सगळ्यांचो. पुणून तातूंतय बी जे पशुपालक गोरवां वासरां पाळपी आसात तांचे खातीर हो पाडवो अतिशय महत्वाचो असो दीस.
आणि ताचे नंतर येता ती भाऊबीज. ही भाऊबीज गोंयांत जवळ नाशिल्ली. एखादो विशिष्ट समाज जर सोडलो जाल्यार भाऊबीज हो प्रकार आमच्या हातून नाशिल्लो. पुन्हा हा पाडवो जो आसा त्या पाडव्याक धेंडलो जाता. धेंडलो हो राखण्यांचो उत्सव खरो. आता राखणो ही संस्कृतीत संकल्पनाच जेन्ना गेली तेन्ना साहजिकच धेंडलो उरतलो तो उत्सवी स्वरुपांत उरतलो, उत्सव म्हणून उरतलो. आणि दुसरी खबर सगळ्यात जो सामाजिक एक जो बदल जाला हो थोडोसो माध्यमांनी हाडला अशें हांव म्हणटा. सगळीच प्रिंट माध्यमां सकट इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांनी बी तांणी हाडला. आणि तातूंत भितर खंयच्याय गोश्टीचें उदात्तीकरण करप ही एक नवीन प्रवृत्ती निर्माण जाल्या. कित्या खातीर त्याची कारणां वेगवेगळीं आसा. सामाजीक आनी मुख्यतः सामाजीक आर्थीक अशीं ताची कारणां आसात. पण पाडवे दिसा गोरवांची पुजा करून गोरवांक पोळे भरोवप ही पद्दत. किंवा राखणे ज्या वेळार गोरवां चरोवपाक रानांत वताले तेन्ना थंयचे कुमियाच्यो साली काडून नाजाल्यार केवणीचे साली काडून गोंडे तयार करताले. ते गोंडे नैसर्गीक रंगात रंगोवन गोरवांच्या गळ्यान घालपाची अशी पद्दत आशिल्ली. आतां राखणो गेलो म्हटल्या नंतर गोंडे गेले. आयज गोंडे ना जाले. आनी गोरवांची तर अवस्था रस्त्यार आसप इतलीच आयज आसा. हाचे परस गोरवांचो गोठो, त्या गोठ्यांतले तांचे खाण, ती गवण, ते खूट, ते दावे ह्यो सगळ्यो खबरीच ना जाल्यो. परंतु ताचे बरोबर आज ना, पण फाल्यां कदाचित गोरवांचोय उत्सव जसो महाराष्ट्रांत पोळ्याचो सण जाता किंवा शर्यती जातात बैलांच्यो तसो प्रकार गोंयांतय येवंक शकता. त्यामुळे खंयच्याय सणाचो उत्सव जालो म्हणून तातूंत कितें खूब मोठें वायट कांय घडना. काही बऱ्योच खबरी घडटात. आणि ह्या उत्सवांत न्हू अखेर दमलेलो श्रमलेलो मनीस आनंद घेता हें म्हत्वाचें आसा. सर, म्हाजो एक तुमकां एक प्रश्न आसा. हेर भारता परस गोंयांक दिवाळेचें स्वरूप कशें? जशें की आमी व्हडली दिवाळी, धाकटी दिवाळी अशें म्हणटात. त्या भायर धेडल्याचें स्वरूप एग्जॅक्ट कशें? म्हणजे तुळशी मुखार गोठो तयार करप वा हे जे संस्कृती आसा धेडलो, कोमिसा हे सारके जे वर्ड आसात किंवा शब्द आसात तेंचे बद्दल मातशें आमकां सांगचें. गोंयांत जी पयली खबर, गोंयांत जी दिवाळी जाता ही दोन तरेची जाता. धाकली दिवाळी आनी जिका थोरली व्हडली दिवाळी म्हणटात. हांवें वदोळ सांगली ती दिवाळी, लक्ष्मीपुजन, पाडवो हे 3 दिवस जी जाता ही धाकली दिवाळी. आणि व्हडली दिवाळी ही तुळशी लग्न. हांगासर एक मुद्दो असो आसा की धाकली दिवाळी ही बहुधा पाडव्याच्या दिवसाचे गोरवांचें पुजन बी सोडलें जायत जाल्यार ती एका ठरावीक वर्ग वर्णा कडेन जाता, सगळ्यां कडेन जायना. पूण जाका आमी जनसामान्य म्हणटात, कश्टकरी वर्ग म्हणटात, तांचे कडेन जाता ती व्हडली दिवाळी. आता ह्या धाकले दिवाळेंत आनी व्हडले दिवाळेंत एक जो महत्वाचो फरक असो आसा की व्हडले दिवाळी ही जनसामान्यांची आशिल्ल्या कारणान तिचें एकूण आविश्करण ती ज्या पद्दतीन जाता ती पद्दत ही लोकांक मानवत, लोकांच्या स्तराचेर योग्य दिसत, बरी दिसतली अशे भशेची जाता. आता एक जो मुद्दो आसा की धेंडलो हे राखणे तेन्नाची जी पद्दत आशिल्ली ताचो थोडोसो विचार हातूंत येवंक जाय. पयली खबर म्हळ्यार अनेक गांवांनी, गोंयच्या बऱ्याचशा गांवांनी कुळण अशी एक ठरावीक व्हडली जमीन तणा खातीर, गोरवां खातीर राखीव आसताली. राखण्यांनी गोरवां जमा करपाची वाड्या वयली गांवांतली आनी ती थंय व्हरपाचें आनी राखणे एकठांय बसताले. बसल्या नंतर थंय तांणी कितें करचें की
एक अशें कितेंय तरी 4 गुंडे एकठांय करून अशी एक मुर्ती बी करपाची आनी खंयची तरी लांकडी कृष्णाची मुर्ती थंय दवरून रानांतलीं फुलां काडून तिची पुजा करपाची, थंय खेळ करपाचे, तरातरांचे खेळटाले, हें सगळें राखणें करताले. देडलो हो हातूंतल्यान आयला. आतां जालें कितें की ती मुर्ती पाडवे दिसा एका घुमटेंत बसोवन धेंडल्यो रे धेंडल्या शेंडल्यो, आमचो धेंडलो गेलो वांगडी, केळ्याच्यो साली खावन पोट रगडी, अशे तरेचें 1-2च गाणीं आसात अशीं. ही गाणीं म्हणत ते भेंड हालोवन नाचताले. एक गोश्ट लक्षांत दवरूंक जाय की आमच्या संस्कृतींत आशिल्ल्यो फुगड्यो किंवा अन्य खंयच्याच प्रकारांत भेंड हालोवन नाचप ना, जें फक्त धेंडल्यांत आसा. कारण तो कृष्णाशी संबंदीत असो उत्सव आसा. धेंडलो हाचो शब्दच अर्थच सहकारी अशा तरेचो आसा. आनीक आतां कांय कडांनी शिरोड्या सारके कडेन 12 धेंडले जातात, 12 वाडे 12 धेंडले जातात. ते 12 धेंडले तांकां तांदूळ आनी मूग गोड अशें लोक तांकां दितात. ते ठरावीक ठिकाणी बसून खिचडी खातात वगैरे अशे प्रकार आसा. पण जालें कितें की जो धेंडलो म्हणून इतलो कृष्णमुर्ती नाचोवपाचो उत्सव आशिल्लो, ताका ताचें जेन्ना उत्सवी रूप जालें तेन्ना रथांत ती मूर्त बसून रथ नाचोवपाचो आनी ताका धेंडलो म्हणपाचें अशें आतां खूब कडांनी आसा. कारण उत्सव जालो परत. मुळात ते नाचपी आयल्या नंतर तांकां पोळे दिवपाची अशी पद्दत आशिल्ली. फो दिनाशिल्ले तांकां पोळे दिवपाचे. कांय कडांनी फो दिताले, आतां पयशेय दितात कांय कडांनी. कारण थोडेशे आमगेर आयले जाल्यार तांकां अशें कशें धाडटलो अशी एक हें जाल्या. आनी ताका लागून धेंडल्याचें स्वरूप बदललां. धेंडलो कांय ठिकाणी तर धेंडलो जातालो तो आतां बंदच जाला. कारण राखणो ही संस्कृती ना ताका लागून. सर, सगळ्यांनी तुमकां वेगवेगळे प्रश्न विचारले. सर, दिवाळी हे उतर आयले कशें? दिवाळी हें उतर मुळात दिपावली. दीप म्हणजे दिवो, ताचे वयल्यान दिवाळी आयला. दिवे खूब दिवे पेटयले की ताका दिवाळी म्हणप. एक लक्षांत घेवया की घरांत जर अशे खूब दिवे गरजे भायर पेटोवन दवरले जाल्यार जाणटेली म्हणटाली की ते दिवाळी आसा, दिवाळी करता. म्हणजे अनेक दिवे एकठांय आयले की ती दिवाळी. हाचो दिव्याशी संबंध आसा. दिव्याचो संबंध ज्योतिशी म्हणजे तेजाशी आसा. आनी तेज हो प्रकार प्रत्येक मनशाक, मनुष्य मात्राक न्ही तर सगळ्यां खातीर गरजेचो आसता. तें तेज आमी मेळोवपाचो प्रयत्न करतात वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन. शिक्षणांतूय मेळटा तें सुद्दां एक तेजच. त्या तेजाचो उत्सव म्हणून, त्या तेजाचो म्हणजे दिव्यांचो उत्सव म्हणून दिवाळी अशें आयलें. सर, आमी आकाश दिवो लायता न्हू, आकाश कंदील. आकाश कंदील. आकाश कंदील एक कितें आसा, जेन्ना दिव्यांचो उत्सव जालो तेन्ना घरांत दिवे लायले, भायर पणत्यो पेटयल्यो. पण ताचे बरोबर उंच कितें आसा की पयलीं खबर अशी की आमच्या घरा पुरतें आमचें लक्ष आमच्या संस्कृतींत केन्नाच हें करूं म्हणजे गृहीत धरूंक ना. तर तें आसमंतांत एक प्रश्न असो आयलो की आकाश कंदील वयर लायलो तर देवा खातीर म्हणटात आमी, पण ताचो मूळ हें देवा खातीर म्हणचे परस सगळ्याक दिवे लायले की आकाशांतय दिवो लावंक जाय, दिवो लागूंक जाय, ही धारणा ताचे फाटली. आनी तातूंतल्यान आकाश कंदील आयले. पूण आकाश कंदील म्हणचे परस आकाश दिवे म्हणटाले आमी. ताका ते आकाश दिवे तयार करताले. एक म्हत्वाची खबर दिवाळेंत आशिल्ली ती आज ना जाले ती म्हळ्यार कारागिरी हो जो प्रकार प्रत्येक घरांत आसलो तो सगळो वचून सगळें बाजारी स्वरूप बाजारांतून विकतें हाडून करपाची अशी प्रथा जाल्या. आकाश दिवो आमी घरांत करताले,
तो घरान करता आसतना सादारण भुरग्यांक त्यो कामी तासच्यो कोंड्या कामी तासच्यो कश्यो त्यो बांदच्यो कश्यो हें सगळें हळूहळू म्हणजे वेवहाराचें जें शिक्षण मेळटालें ताचे बरोबर एक आर्टिस्टीक लूक असो हांव शब्द वापरतां, एक प्रकारचो कलात्मक दृश्टिकोन जो मनशाक मेळटालो. कारण आकाश दिवो ताका हें लायता आसतना कागद लायता आसतना रंगांची एक संगती आसता. खंयचे रंग खंय तरी चिकटयनात. ताका प्रत्येक खबरेक एक वेगळो कलात्मक दृश्टिकोन आसा. हें सगळें ताचे मुळे गेलें काय कितें असो प्रश्न आसा. पण आकाश कंदील आज विकतो हाडून लायतात, तातूंत मेणवात आसताली. आतां बऱ्याच ठिकाणी इलेक्ट्रीकचो बल्ब आसता. खरें म्हळ्यार सकयल 2 कामट्यो ताचेर दवरलेलें शेण आनी त्या शेणाचेर दवरलेली पंटी ही आकाश कंदिलाचें खरें रूप आसा. आनी ती पंटी जेन्ना महात्मा तशी ज्योत पंटेची ज्योत हालता, बल्बाची ज्योत हालना. आनी हाल्ली जाल्यारय म्हणजे ज्योत हालणारो बल्ब लायलो जाल्यारय ताका एक ठरावीक पद्दतीनच ती हालता, वेगळे वेगळे भशेन न्ही. ताका लागून ताचें जें स्वरूप आशिल्लें त्या आकाश दिव्याचें तें आयज दिसना आमकां. पण परंपरा बदलची ना, ताका लागून आकाश कंदिले आसाच. सर म्हजे 2 प्रश्न आहा तुमकां. सगळ्यात पयलो प्रश्न म्हणजे तुमच्या ल्हानपणींतली किंवा तुमच्या यादींतली दिवाळी, आनी दुसरो प्रश्न म्हटल्यार जे तुमी म्हटलें की स्वरूप बदलत गेलें दिवाळीचें, तें स्वरूप बदलत गेल्ल्या कारणान जे दिवाळीचें म्हत्व आसलें, जशें तुमी सांगलें की कारागिरी त्या टायमार पळोवंक मेळटा की तें कौशल्य पळोवंक मेळटालें, तें आतांच्या येणाऱ्या पिढीक खंय तरी त्या दिवाळीचें म्हत्व कळना किंवा ते एका जनरेशनासून दुसऱ्या जनरेशना कडेन पावोंक ना अशें तुमकां दिसता? 2 प्रश्न विचारले. एक म्हणटा की तुमच्या ल्हानपणांतली दिवाळी कशी आसली, तुमच्यो यादी कितें आहा दिवाळेच्यो, किंवा तुमच्या घरांत कशी साजरी जाताली. आनी दुसरें जे आतां बाजारीकरणाचो जो तुमी उल्लेख केलो, ताका लागून ह्यो ज्यो आकाश कंदील करपाच्यो किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आतां फुडल्या पिळगे मेरेन पावना, तांकां सगळें रेडीमेड मेळटा. सो हेचेर तुमचें कितें भाश्य आसा? नाही, एक खबर म्हळ्यार आमच्या ल्हानपणान जी दिवाळी जाताली ती कौटुंबीक स्वरुपाची, घरगुती स्वरुपाची, आनी तितलीच आनंदाची आसताली. हाचें कारण फांतोटेर उठून पयले दिवस सांजचे मडकी बिडक्यो घास म्हणजे उदक न्हावपा खातीर उदक तापोवपाची आयदनां, मडकी म्हणा हांडो, हो घासून पुसून स्वच्छ करपाचो, ताका रोजांची माळ घालपाची आनी काट्टीच्या वेलांची माळ घालपाची, ताका गंधाचे तिबे लावपाचे आनी अशे भशेन उदक तापोवपाचें. तेल लावपाक तेल आमचे कडेन एक महाराष्ट्रांत जशें बायलो तेल लायतात ते बायलो तेल लायनाशिल्ल्यो. भायले कोणूय आजूबाजूचे मनीस किंवा एकामेकाक अशें करून भरपूर तेल लावपाचें, बरो त्या तेंपार मेळणारो बरो साबण हाडपाचो आनी बरें करून न्हावपाचें. न्हाल्या नंतर तें कारीट फोडपाचें, देवूळ लागीं आसल्यार देवळान वचून येवपाचें, देवाक नमस्कार करपाचो. तो म्हणसर बायलो न्हावन घरांत फोव तयार करताली आनी ते फोव मागीर खावपाचे. ते फोव खावपाक वाड्या वयले आजूबाजूचे अशे लोकांक आपोवपाचे, तुमी अरे दिवाळेक या रे म्हणून. आतांच्यो सारक्यो दिवाळेच्यो शुभेच्छा वॉट्सअपचेर किंवा वर्तमानपत्रांत न्हू दिनाशिल्ले, पूण दिवाळेक यो रे फोव खावपा यो अशें मुद्दाम आपोवन हाडटाले कांय वेळा नातेवाईकांकय. हें आमच्या वेळा वयलें दिवाळेचें स्वरूप आशिल्लें. आतां जें बाजारीकरण जालां ताचे बरोबर कांय जुन्यो परंपरा खुबश्यो आमच्यो ना जायत चल्ल्या. एका खबरीचो उल्लेख करपाचो उरलो दिवाळेच्या हातूंत. तुमकां बऱ्याच लोकांक खबर आसतलें, शेणाचे गोकुळ किंवा गोठो म्हणून करताले आनी जमनीचेर आंगणान भितर ते शेणाचे वेवस्थीत वेगळे वेगळे कंपार्टमेंट्स कशे करून ताका एका काडयेचेर खोळी कश्यो घालपाच्यो, काट्टां दवरपाची, थंय मदीं एक खंय तरी
कृष्णमुर्ती दवरपाची आणि ताची पाडवे दिवस पुजा करपाची ही पद्दत अजून खूप थोड्या कणांनी आसा. पण ह्या सगळ्या प्रकारांत, दिवाळीच्या सगळ्या प्रकारांत निसर्ग बद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करप हो सगळ्यात मोठो महत्वाचो मुद्दो आसा. आता बाजारीकरण जाता हें सगळें आमी काय बदलूंक शकचे ना. परंपरा कालानुरूप बदलतात, पूण ताचे जे बीज घटक आसात, जाका हांव सेमिनल एलिमेंट्स असो शब्द वापरता, हे सेमिनल एलिमेंट्स कायम उरतात हें आमी लक्षांत दवरूंक जाय. त्यामुळे बदल जरी जालो, आचरणात बदल जालो, तो परिस्थितीनुसार जालो जाल्यारय बी ताचे जे घटक आसात, सांस्कृतीक बीज घटक अशें हांव उतर वापरता त्या खातीर, ते मात्र कायम उरतात, ते नश्ट जायनात, ते ना जायना. सर, सण आणि उत्सवामध्ये नेमका फरक काय आहे? दोन्हीमध्ये काय मूलभूत फरक आहे? सण कशाला म्हणायचा आणि उत्सव कशाला म्हणायचा? नाही, आम्ही सण म्हणतात, सण पर्व असे दोन प्रकार असतात. सण म्हणतात ते तातूंत काही निश्चितपणाने व्रत एखादें आचरण करता आसतना तातूंत जें जें कितें जावंक जाय तशें एक निश्चित अशी परंपरेन ठरिल्ली खबर आसा. आनी तो केवळ कौटुंबीक सण हो कौटुंबीक स्तराचेर, कौटुंबीक पावंड्याचेरच साजरो जाता. उत्सव हो जाका सगळ्या लोकांचो, बाकीच्यांचो सहभाग आसता, ताचे मदीं आसा तो परब आमी म्हणटात, सण परब अशें म्हणटात. ती परब थोडीशी सांगूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमच्या आदिवासींत गुडुल्यां परब आसा. त्या दिवस एक कितें तरी, किंवा आमची सुतां पुनव आसा सगळ्यांत म्हत्वाची, हो ती परब. त्या दिवस आपूण आनंदात रावपाचें, विशिश्ट परंपरांचें पालन करून, पण ताचे बरोबर बाकीच्यांकय कितें वाड्या वयल्या किंवा कुटुंबांतल्या लोकांक कितें दिवंक येता, कितें सांगूंक येता तें पळोवपाचें, हो पर्वदिनाचो उत्सव आसा. हो पर्वदिनाचो मुख्य प्रकार आसा. पण आनी एक आसा की गुडुल्या गायना सारखी आमची आदिवासींचो जो पर्वदीन आसा तो ते कांय वेळा उत्सवूय करतात ताचो, पण तातूंतय तशेंच वाड्या वयल्या आजूबाजूच्या लोकांक, जमातींतल्या लोकांक त्यो आंबोळ्यो दिवपाच्यो, मागीर गायनां करपाचीं गुडुल्यांची, अशा पद्दतीन तो साजरो जाता. उत्सव म्हटलो की थंय केवळ आनंद मेळोवप किंवा आनंद व्यक्त करप आणि मजेत रावप हें उत्सवाचें स्वरूप म्हजे दृश्टीन. कारण कितें आसा, उत्सव हातूंतय बी वेगळो फरक आसा. जेन्ना एखादो देवस्थानचो उत्सव आसता तेन्ना थंय थोडोसो भक्तीचो, भावनेचो तसो प्रश्न येता. पूण आज कितें जालां, हांव म्हणटा तें वाडदिवस होय उत्सव पद्दतीनच जाता न्ही. इट बिकम्स फेस्टिवल. ज्या पद्दतीन तो जाता तें पळयलें जाल्यार तो उत्सवूच जाला आमच्या हातूंत. परत उत्सव अशें म्हणटा आसतना हांव एक दोन तीन वेगळी हें सांगता की एक म्हळ्यार आमची चवथ. चवथ हो उत्सव आसा. कित्याक त्या दिवस आमी घरान गणपती पुजतात. प्रत्येक घराचें मंदीर जाता, देवूळ जाता अशें हांव सांगता. तेन्ना आजूबाजूचे लोक किमान 5 गणपती पळोवंक जाय अशी अजूनय खेड्यांत भावना आसा. आजूबाजूच्यो लागसरच्यो बायलो एकठांय येवन चला खेळुया, म्हणजे फुगडी घालुया न्ही. फुगडी हो आतांचो शब्द उतर आसा. तर ती खेळुया म्हणजे अशें म्हणून 5 घरांनी फुगड्यो घालतात. आरती म्हणटा आसतना आरती म्हणणारे लोक घुमटां शामेळ घेवन नाल्या पेटी पकवाज घेवन 4 घरांनी फिरत वाड्या वयल्या सगळ्यांगेर आरती म्हणूंक वता. आनी अशे तरेन ताचो उत्सवी रूप ताका प्राप्त जालें. मुळात तो सण अत्यंत सारको कौटुंबीक पातळीचेर, पण ताका उत्सवी रूप प्राप्त जाला आयज. तसो धालो
वाड्यार जाता तो लोकोत्सव अशें म्हणटा हांव ताका, किंवा शिगमो, किंवा शेवटी धिल्लो आदिवासींचो, हे उत्सव अशा रितीन जाले, अशा खातीर जाले की ज्या वेळार तातूंत एका व्यक्तीपेक्षा, एका कुटुंबापेक्षा, एका वाड्यापेक्षा जास्त लोकांचो तातूंत सहभाग आयलो आनी तातूंत तांणी आनंद घेवपाचो प्रयत्न केलो, तो उत्सव. सर आनी एक प्रश्न आसलो. आमी जेन्ना शिगमो म्हणटा तेन्ना तो भौसाचो एक भौसा कडेन शिगम्याचो संबंद येता चड. शिगमो हो भौसाचो म्हणटा, भोवजनांचो. तसो दिवाळी हो खंयच्या समाजाचो अशें तुमी म्हणटले काय कितें? कारण आजून सुद्दां फोव करप किंवा एका समाजान तो एक वेगळे पद्दतीन साजरो जाता आनी दुसरे म्हणजे बाकी समाजान तो कमी प्रमाणान साजरो जाता. सो हेचेर तुमी कितें सांगतले? तुमी म्हाका थोडो वेगळ्या पद्दतीन हें केलें. कितें आसा, जेन्ना आमी गोंय असो शब्द वापरतात तेन्ना तें गोंय 4 सांस्कृतीक विभागांनी वेगळें केल्लें आसा, जें दिवाळीच्या संदर्भांतच सांगूं येतलें अशें. तातूंत एक आसा मांडवी आनी जुवारी हांचे मदलो प्रदेश, ते मदलें गोंय. दक्षिणेकडचो म्हणजे 66 काणकोण पर्यंत हो सगळो दक्षिण गोंय, आनी हेवटे बार्देश पेडणे हें सगळें उत्तर गोंय. ह्या हातूंत भितर सांस्कृतीक आमी विचार केलो जाल्यार 70 सामकी ताचे परस वेगळी आसा. आनी जी आमी दिवाळेचें आतां आमी वर्णन करतात हें सगळें केवळ मध्य गोमंतका पुरतें, म्हणजे तिसवाडी, फोंडा, आपलें हें कितें केपें, सांगें सगळें न्ही, थोडें ह्या इतल्या भागाचो समावेश आसा. एक मतीन दवरूंक जाय की ह्या 4 विभागांनी 4 पद्दतींनी दिवाळी साजरी जाता. आनी ताचे बरोबर काही जमाती, उदाहरणार्थ हांवें वदळ सांगलें तें आदिवासी कुळमी जमात किंवा आमचे गावडे, तातूंत भितर आनी एक प्रश्न येता तो नव्यो काबिजादी आनी जुन्यो काबिजादी. पोर्तुगीजांनी 1516व्या शतकांत घेतलेलो प्रदेश आनीक मागीर तांच्या तावडींत आयिल्लो प्रदेश नवो गोमंतक अशें म्हणुया. ही सगळी इतली सरमिसळ जाल्ली आसा की आमकां एक खबर हांगासरल्यान वेगळी काडूंक येना. तुमी ज्या शिगम्याचो उल्लेख केलो, हो शिगमो कितल्या प्रकारांनी जाता हाचेर सांगतलो जाल्यार म्हाका किमान 1 तास उलोवचें लागतलें. कित्याक तर भौसाचो असो शब्द तुमी, अशें उतर तुमी वापरलें, पण भौस हाचो खरो अर्थ आसा सार्वजनीक स्वरुपाचें. परंतु बहुजन समाज हो थोडोसो आतां राजकीय हातूंतलो शब्द आशिल्ल्यान तुमचो भौस हो शब्द वापरपाक म्हाकाय बरें दिसता. तर त्या भौसाचो उत्सव दिवाळेंत भितर पयली धाकली दिवाळी जी आसा ही ठरावीक लोकांची, आनी तुळशी लग्न जें आसा तें भौसाचें. गोंयांत तुळशी लग्नांत चड आनंद घेणारो ताचे खातीर तुळस रंगोवण्या पासून, आतां शिमिटाच्यो आसतात म्हणून, नाल्यार मातयेच्यो त्यो सारक्यो करपाच्यो, ताका आरास करपाची तरांनी, आनी थंय हें परत रांगोळ्यो घालपाच्यो, जोडवी पेटोवपाची. बहुजन समाज जो आनंद घेता, आनी ताचे बरोबर आनी एक खबर म्हाका सांगूंकूच जाय तुळशी लग्नाच्या हातूंत, की ह्या बहुजन समाजांत लग्न करून पयल्या वर्सा व्हंकलेगेर आवयगेरच्यान साडी आनी जोडवी दिवना खातीर वतालीं काल पयर पर्यंत. म्हणचेच दिवाळी, व्हडली दिवाळी, गोंया पुरतें उलोवपाचें जाय जाल्यार व्हडली दिवाळी हो जी जनसामान्यांची आसा, आनी धाकली दिवाळी ही ठरावीक वर्ग वर्णा पुरती मर्यादीत आसा. सर, गोंयांत जावपी ही त्रिपुरारी पौर्णिमा आनी होडी स्पर्धा हांचें कनेक्शन कितें, आनी ह्या स्पर्धे म्हणजे त्रिपुरारी पौर्णिमे दिसा ही होडी स्पर्धा कित्याक दवरता?
एक खबर म्हत्वाची अशी आसा की आमची दिवाळी परत थोडोसो हांव दिवाळीचेरच परत येता. नरक चतुर्दशीक सुरू जाल्ली दिवाळी आमची पुनवेक सोंपता. म्हणजे आमचो आकाश दिवो जो लायतात दिवाळीक तो पुनवे पर्यंत तो उरता. कार्तिकी पुनव ही दिव्यांचीच आसा. खूब कडांनी आज तशा तशे उरलेले 1,00,000 दिवे म्हाड्डोळा म्हाळशेच्या आवारांत पेट्टात कार्तिकी पुनवेक. तुम्ही विचारलो तो प्रश्न नौकानयन स्पर्धा वगैरे ह्या सगळ्या आता वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन उत्सवाचे मुळात तो त्रिपुरी पौर्णिमा म्हणजे त्रिपुरासूर म्हणून ताची व्हडली कथा आसा. त्या त्रिपुरासुराच्या संदर्भात साजरी जाता अशी त्रिपुरी पौर्णिमा आसा. जशें आमी अनेक कडांनी म्हाका मुद्दाम सांगूंक जाय आवर्जून की चवथ हो गणेश जयंती न्ही तर सिंदुरासुराक मारलेल्याचो दीस. पण खूब कडांनी वर्तमानपत्रांतून सुद्दां चवथ ही हाची आपलो गणेश जन्माचो दिवस म्हणून हें करतात, मानलो वतात. तेच भशेन त्रिपुरासूर दहन अशें आसा. ते आकाशांत हें सोडटात, बलून्स सोडटात, ताचो त्रिपुरी पौर्णिमेशी संबंध आसा. नौकानयन स्पर्धेशी ना, पण ती जाता थंय न्हंय आसात हें. आनीक परत तोच प्रश्न येता खंयच्याय खबरीचो उत्सव करपाचो अशें ठरलें की तातूंत मागीर वेगळे वेगळे. म्हाका एक सांगा, सादी खबर अशी आसा की नरकासुराच्या प्रतिमांची व्हडली मिरवणूक आनी हें तें सगळें पणजेन जाता. आतां अजुनूय जाता अशें म्हणुया. हाचो खंय संबंद आमच्या संस्कृती कडेन किंवा खंयच्याच गोश्टी कडेन ना. हें चुकीचें आसा. नरकासूर नांवाच्या एका असुराचें केल्लें उदात्तीकरण अशें हांव म्हणटा ताका. त्रिपुरी पौर्णिमेक सांखळेक नौकानयन स्पर्धा ही केन्ना सुरू जाली हें पळोवंक जाय. जाल्यार आमच्या ह्या तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर तातूंत मेळटलें. ती पयलीं नाशिल्ली आनी मागीर तो पर्यटनाचो उत्सव जालो की आनीक ताका वेगळें रूप आयलें. सर, तुम्ही म्हटले सणांक पर्यटनाचें स्वरूप येयलें म्हणून. आतां तुमी उल्लेख केलो. अंदू तेंपार गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान कांय सण हे राज्यस्तरीय म्हणजे ताका एक पर्यटना कडेन जोडपाच्या हेतान ते साजरे केल्या. फॉर एग्जाम्पल चिखल कालो जावं किंवा आमचे आनी क्रिस्ती बांधवांचे थोडे जे जातात ते सण जावं. हाज्या कडेन तुमी कशें पळयता की पर्यटनाच्या दृश्टीन सांस्कृतीक किंवा पारंपारीक सण किंवा आमचे जे परंपरा आसा ते जोडप आनी तेचे एक हें करप, पर्यटना कडेन हें करप, हेका तुमी कशें पळयता? एक म्हत्वाचो मुद्दो असो आसा की ताका पर्यटन वेवसायाचें किंवा पर्यटन क्षेत्राची ताचो संबंद आसा अशें जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना तो वायट आसा अशें हांवें म्हणूंक ना. पयली खबर कितें आसा की आमचे कडेन जें कितें आसा, जें कितें संस्कृतीक धरून आमचे कडेन जाता तें पर्यटकांक दाखोवपाक वायट कांय ना. पयली खबर अशी आसा की पर्यटक जो येता ताका आमी आमचे कडेन आसा तें दितले काय ताका जाय तें दितले हाचो विचार जेन्ना आयलो तेन्ना आतां तुमी ज्या हाचो उल्लेख केलो ताचो थोडीशी सुरवात हांवें केल्या. म्हणजे म्हाका सांगपाक आनंद दिसता आनी ताचे बरोबर एका वेगळ्या प्रकारचो अभिमान आसा की हांवें केल्ली सूचना ही मान्य जाली. म्हजें म्हणणें अशें आसा की आमचे कडेन कुंकळ्ळेच्यो सत्र्यो, बाळ्ळीच्यो शिडयो, काणकोणांतलो भोंवर, साळचे गडे, सत्तरींतल्यो कोरुल्यो आनी राधा आनी घोडेमोडणी आनी रणमालें हे प्रकार पेडण्यांत वेगळ्या पद्दतीन जावपी हें किंवा आषाढी एकादशीक जाता तो चिखल कालो, ह्यो सगळ्यो खबरी गोंय आमी ह्यो सगळ्यो खबरी आमी दाखयतले काय कार्निवल दाखयतले हाचो विचार आमी करूंक जाय.
कारण येणारे पर्यटकांकय आमच्या संस्कृतीचें रूप दाखोवप आवश्यक आसा न्ही. घुमटाक आयज आमी मान्यता दिल्या, पण ते घुमट वाचता कशें हें पर्यटकाक जर दिसलें ना जाल्यार ताका गोंय समजतलें कशें? हो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता आमी खूब जाला. शेवट फक्त सर विचारेल तुम्हाला, सण आणि उत्सव याच्यामध्ये आता जे उत्सवाचं स्वरूप आलंय सणांना तुम्ही म्हणालात, त्यात आपलं सणाचं महत्त्व, आपली संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? आणि पुढच्या पिढीला ती संस्कृती ती पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यातला जो मूळ गाभा असतो तो जपून ठेवण्यासाठी आजच्या तरुणांची किंवा आजच्या युवकांची किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठ्या आपल्या पालकांची काय जबाबदारी आहे? ते असं म्हणतात, शेवटचा प्रश्न, की आता जे सणांना उत्सवांचं स्वरूप आलं आहे किंवा हे आलं आहे, तर ह्या सणांचा परंपरांचा मुख्य गाभा जर आपल्याला टिकवून ठेवायचं असेल तर त्यासाठी लोकांनी, युवकांनी किंवा आमच्या मोठ्यांनी काय केलं पाहिजे आणि तो कशा तऱ्हेनं टिकवलं पाहिजे? एक महत्वाची गोष्ट ह्या संदर्भात हांव सांगता, ती म्हणजे खंयची गोष्ट टिकोवन दवरपाची जाली जायत जाल्यार ती लोकस्तराचेर उरूंक जाय. ती आमी शिक्षणांत किंवा हातूंत हाडून ती टिकून उरना. आनी लोकस्तराचेर जर ती उरतली जायत जाल्यार ताचें जें मूळ स्वरूप आसा ताका नवसंजीवनी दिवपाचें काम आमी करूंक जाय. आनी हें करता आसतना हांव केन्नाय सांगता की आपल्या घरा पासून सुरवात करपाची. एक सादी खबर हांव विचारता, नागपंचमीक नाग करताले. आमच्या घरांनी हे नाग मातयेचे, रोहिणीची माती हाडून किंवा शेजरा कोणा गणेश शाळा गणपतीच्यो मुर्ती करपी आसल्यार थंयच्यान माती हाडून नाग घरांत तयार करताले. बरोबर आसा? आयज आमी ते विकते हाडटात. आमी जर विकते हाडपाचें बंद केलें जायत जाल्यार ताचें मूळ रूप उरलें थोडेंशें. आनी सगळ्यांत एक म्हत्वाची गोश्ट आसा ती आमी विसरूंक फावना, ती म्हळ्यार जेन्ना हांव परत परत सांगता, जीवन प्रणाली बदलता, तुमची जगण्याच्यो एकूण कारणां बदलतात, कित्याक जगपाचें हाचें कारण बदललां आयज. तेन्ना अशा प्रकारचो बदल हो जातलोच, तो आमी टाळूंक शकनात. मात्र एक हांवें वदोळ सांगलें तें की त्या परंपरांचे बीज घटक तातूंत उरतले. जेन्ना आमकां शक्य आसा तेन्ना ते बीज घटक फुलोवपाचे आनी तातूंतल्यान आमी ताचें मूळ रूप पळोवपाचें. एक. आनी नंबर 2, आनी एक मोठी गरज आसा, ती म्हळ्यार आमचे कडेन जें कितें आसा तें मूळ रुपांत ताचें डॉक्युमेंटेशन मेळटा त्या पद्दतीन जात, पण आधुनीक पद्दतीन, शास्त्रीय पद्दतीन ताचें डॉक्युमेंटेशन जावंक जाय. एका खबरीक हांव सांगता, हांव प्रत्येक कडेन सांगलां आनी अनेक वर्सां हांव सरकाराच्या फाटल्यान आसा हें डॉक्युमेंटेशन वेवस्थीत नश्ट जावचें पयलीं ताचें डॉक्युमेंटेशन जावचें म्हणून. पण समजूत अशी जाल्या की व्हिडिओ रेकॉर्डिंग म्हणजे डॉक्युमेंटेशन. आनी ताका लागून ठीक आसा, जें चल्लां ताचो आनंद आसा, हांव कोणाचे बद्दल कसली म्हजी तक्रार बी ना. पण खंयची गोश्ट उरपाची जाली जायत जाल्यार ती लोकस्तराचेर उरूंक जाय. ती समाज स्तरा वयल्यान एखादी गेली जायत जाल्यार ती घरच्या हातूंत ती तशीच उरता, आजुनूय आसा. कारण आजुनूय आमी भायल्यान तशा तशे येवन आमी देवाची पुजा करिना, दिवो सुद्दां लायना, पाय धुतात किंवा निदान कपडे चेंज करून तरी वतात. हें जो पर्यंत जाता तो पर्यंत आमच्या परंपराक कसलें भंय आसा अशें म्हाका दिसना. आयच्या बलकावान आमच्या वांगडा लोकवेदाचे गाडे अभ्यासक विनायक खेडेकर हांच्यांनी दिवाळी गोंयान कशी साजरी करताले, कशी मनयताले, सण आशिल्लो तो आतां उत्सव कसो जालो
नरकासूर खंय तरी एकाद्रे कडेन जातालो म्हापशे शहरान खंय तरी पयलीं 50व्या शेकड्यान जातालो. आतां नरकासूर कसो व्हडलो जालो. पयलीं गोठे करताले, ज्यो तुळशी आसा त्यो सारयताले, रंगयताले, आकाशदिवे जे पयलीं करताले कोण्यांचे, आनी आतां ताचें बाजारीकरण कशें जालां. मराणे आनी फोक कशे पद्दतीन हेजे चड वापर जावपाक लागला हाचे विशीं सविस्तर म्हायती दिल्या. हाचे मुखारय बल्कावान आमी वेगवेगळ्या मनीसतांक हाडटले, तांच्या कडल्यान तुमच्या मेरेन वेगवेगळ्यो गजाली आनी वेगवेगळी गोंयची वैशिश्टां पावयतले आनी समेस्तांक दिवाळीची हुनहुनीत परबी. आनी ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.